tujuh templak etau betung berita Bernuk moga tuji waradan Tuwai kelya serup karak erpukam soma Mukurung tuzukal samona Nama tuka deva bapa Nama tuka Jesu Krista Nama tuka pavitratmya Nama tuka triek deva बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या न्हू आयची देवस्तुती आमकां संवसारी वस्तूचेर न्हय बगा जिव्या देवाचेर विश्वास दवरूंक आपोवणें दिता आयच्या पयल्या वाचपान सदांकाळ बळटा तसली एक राज देव स्थापन करचे विशयांत आमी आयकता आयच्या शुभवार्तेंत जेजू ह्या संवसारांत कितें शाश्वत न्ही म्हूण सांगता देखून मोगाच्या न्हू ह्या संवसारांत मोग मास आसना बळटा देखून वस्तूचो न्ही बागा देवाचो आनी पेल्याचो मोग करया आनी जिव्या पात्राची देवाळ जावया ह्या कृपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया तशेंच जल्म दिवस आचरण करच्या भाव प्रणव फेर्नांडीस पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत पावत बरी आमी वांटो घेवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया काळजंतावन दोग धरतल्यांक बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोमिया काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सोमिया काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थोया मोगाळ बापा तूं मैपासान फावो करताय ते आत्मीक वखद अदीक आमकां लाभच्याक खतखती दात्रे करी हे पवित्र रितीसो आमी फळ काडचो म्हण तुजी खुशी तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी बुरबे बंद कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचा दानियेल नेबुकदनेझराक म्हणालो राया तो एक दर्शन देखले एक अद्भुत मूर्ती तुवें पळयली ती व्हड आनी एकदम परजळीत आसली ती तुज्या मुखार उबी आसली आनी ती पळोवंक भिरांकूळ दिसतली हे मुर्तीचे तकली आपूट भांगाराची अर्दे आनी बावळ्या रुबाचे पोट आनी पेंकळ पितळचे तिची जांगळा लोंगटाची तिचे पांय अर्दे लोंगटाचे आनी अर्दे मातयेचे तूं पळयत आसलोय तेन्ना कोणाचोच हात लागनासतना एक फातर घोसलून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोंगटाचे आनी मातयेचे पांय पडून तांचो चूर केलो उपरांत लोंकाट माती पितळ आनी भांगार हांचो सगळ्यांचो गिमच्या मोळफा खाळ्या वयल्या पोळा भाशेन चुरान चूर जाल्यो वाऱ्यान तांकां उबोवन व्हेलो आनी तांची खुना पर्यां उरलीं ना पूण मुर्ती पडलोलो फातर एक व्हड पर्वत जालो आनी ताणें सगळी पृथ्वी भरली हें सोंपान आतां आमी रायाक असो अर्थ सांगता तुका राया रायाच्या राया
सर्गीच्या देवान राजवट पदवी बोळ आनी महिमा दिल्या मनशांक रानवट मनशांतीक अंतराळा वयल्या सुकण्यांक खंयसर ती वस्ती करूंक तुज्या हातांत दिल्यांत आनी तुका तांचो सगळ्यांचो आधिपती केला तूं ती भांगाराची तकली तुज्या उपरांत दुसरें एक राज उपजातलें पूण तुज्या राजा तितलें व्हड न्ही आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचें आनी तें अख्ख्या संवसारांत राजवट चलयतलें त्या उपरांत एक चवथें राज उपजातलें लोंगता तितलें घट जशें लोंकाड सगळे फोडून तांचो चूर करता तशें तें राज पयलीं राज्य फोडून तांचो चूर करतलें अर्दे मातयेचे आनी अर्दे लोंगटाचे पांय आनी आंगठे तुवें पळयले असो अर्थ हो राज घडलेले राज जातले पूण ताका लोंगटाचे घडसाण आजुनूय आसतली देखून लोंकाड आनी माती मिळास जाल्ली तुवें पळयली पांयाचे आंगठे अर्दे लोंगटाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटाच ते राज अर्दे घट आनी अर्दे अस्क जातले तुवें लोंकाड आनी माती मिळास जाल्ली पळयली असो अर्थ हो ही दोनी राजा लग्न संबंदान मिळास जातली पूण जशें लोंकाड आनी माती सांदूंक जायना तशें ती रास एकवटलेली उरची नात त्या रायाच्या काळार सगळींचो देव केदींच नाश जावचें ना तसलें एक राज स्थापीत करतलो आनी हे राज दुसरे परचेचे आदीं जावचें ना हे राज आदल्या सगळ्या राजांचो चूर करून तांचो अंत करतले आनी तें सदांकाळ तकतलें जशें कोणाचोच हात लागनासतना दोंगरा वयलो कसलोलो पत्रा लोंगटाची मातयेची भांगाराची आनी रुपयाची फोड केली म्हूण तुवें पळयलें तशें हें घडटलें व त्या देवान घडचें आसा तें रायाक दाखयलां सोपान खरें आनी ताचो अर्थ ओस देवाचें उतर देवाचें उडकार ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पराच्या रचनानो तुमी सर्वेस्परा वाखाना ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पराच्या दुतानो तुमी सर्वेस्परा वाखाना ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक तुमी आकाशानो सर्वेस्परा वाखाना ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक मळबा वयल्या उदकानो सर्वेस्परा वाखाना ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पराच्या पदव्यानो सर्वेस्परा वाखाना ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक मरा पर्यंत विश्वासी राव म्हणटा सोमी आनी हांव तुका जैताशें मुकूट दितलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. तेदवा लोकां जम्या मदले थोडे देवाळ विशयांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी शृंगार आयला म्हणटाले तो बोळ जेजून तांकां सांगलें तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उर आसना तसले दीस येतले सक्कडी कोस्ट लावन घालतले तो बोळ तांणी ताच्या लागीं विचारलें मेस्त्री ह्यो संगती केदळ घडतल्यो त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो तो बोळ जेजू तांकां सांगी लागलो कोणेय तुमकां फसयनाशें सत्राय करा साबार जाण म्हजे नांवी येतले आनी हांवूच तो आनी नेमियरलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात
झुजां आनी खटकां ह्या विशयांत सबार खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती गडजैस पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्राचेर आनी राज्याचेर झुजाक देंवतले. तवळ हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारेची पिडाय पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुणां दिश्टी पडटल्यो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपाचेर आमी थोडो नियाळ करया. तुमी पयल्या वचपाक आयकलें एक विचित्र सपन नेबुकदनेझर रायान देखल्लें आनी दानियल प्रवादी ताच्या ह्या सपनाक अर्थ सांगता. राय पळयता एक व्हडली मूर्ती, व्हडली सयत मूर्ती आनी त्या मुर्तीक एक एक भाग एक एक रितीचे आसात. आमी पळयता त्या मुर्तीची तकली भांगाराची, हर्दे आनी बावळे रुपयाचे आनी पोट आनी पेंकाड पेंतोळचें, जांगलां लोंकडाचीं, पांय आनी लोंकड आनी मातयेन केल्ले. अशी सगळी व्हडली सयत मुर्ती राय पळयता पूण ताका अर्थ समजना. ही मुर्ती कशी ताच्या दोळ्या मुखार आसा की एक ल्हानसो फातर कोणासोगी हात लागून म्हणले बरी येवन त्या मुर्तीक लागता आनी मुर्ती सगळी पडून चुरान चूर जाता. हाचो अर्थ कितें? दानियल प्रवादी ह्या मुर्तीक आनी त्या ल्हानशा फातराक एक विवरण दिता. तो म्हणटा भांगाराची तकली आसची ती इमाज, ती मुर्ती. भांगाराची तकली म्हळ्यार बाबिलोन राष्ट्र. ते बळवंत आसले आनी तांणी इस्रायलाचेर धाड घाल्ली, इस्रायलाक तांच्या अधीन केल्लें, सबार काळ तांणी राजवटकी चलयली. ताचे उपरांत पर्शिया रायान धाड घालून इस्रायलाक तांच्या हाती घेतले आनी ताचे उपरांत पितोळचे ग्रीक रायांनी म्हणजे अलेक्झांडर आसलो, अलेक्झांडर आनी ग्रीकाच्या रायांनी रोमाक इस्रायलाक धाड घाल्ली, इस्रायलाक तांचें राज्य करून घेतलें. ताचे उपरांत लोकडाचें राज्य म्हळ्यार रोमाकारांनी इस्रायलाक तांचें स्वाधीन केल्लें आनी तांचें राजधानी स्थापीत केल्लें. पूण हांगासर म्हळां त्या मुर्तीचे पांय लोंकड आनी माती सांगता घट्ट रावंक साध्य ना, ते कोसळून पडटात. तशेंच रोमाकार आनी इस्रायल ती एका मोनाची जावन नातली, कित्याक इस्रायलाक तांचेंच राज्य जाय आसलें, तांचेंच राष्ट्र जाय आसलें. अनिवार्य म्हणले बरी इस्रायल आनी रोम सांगता आसली. पूण हे सगळे राष्ट्रां सबार काळ उरोवंक नात, एका फाटल्यान एक ती नाश जावन गेल्यात. आनी दानियल प्रवादी म्हणटा निमाणें एक फातर, ल्हानसो फातर येवन लोळोवन येवन त्या मुर्तीक लागता आनी मुर्ती सगळी पडोवन चुरान चूर जाता. आनी हो फातर खंयचो? बायबल तशेंच देवशास्त्री म्हणटात हो फातर, ल्हानसो फातर जावन आसा पवित्र सभा, जेजूचें राज्य. ही सगळीं ह्या संवसारांतलीं व्हड राज्यां आयल्यांत आनी गेल्यांत. पूण हो फातर आयच्या वाचपांत आमी आयकलें एक ल्हानसो फातर पर्वत जाता आनी सगळी पृथ्वी भरता. हेंच जेजून सांगलें. देवाचें राज म्हळ्यार एक सासवाचें कणा बरी आनी हो सासवाचो कण भुंयत पडोवन एक ल्हानशें जड जाता, व्हड जैत रूख जाता, ताचे फांटे विस्तारतात आनी ताचेर सुकणीं सवसां येवन आसरो घेतात. हें जावन आसा देवाचें राज. आनी आयच्या काळार हें वाचप भोव प्रस्तुत म्हणयत, कित्याक देवाचें राज वा जेजूचें राज तें नाश करूंक साध्य आसा गी म्हणलें सवाल. जावं पुरो खंयसर मुर्ती फुटोवयेत, इमाज फुटोवयेत, इमाजीचे हात पांय मोडयेत, पूण हें देवाचें राज मोडूंक जाता गे, जेजूचें राज मोडूंक जाता गे. तें साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचें राज वा जेजूचें राज तें भायर खंयच्याय संगतीर ना, भायर दिसच्या खंयच्याय संगतीन ना, भायर दिसच्या इमाजी जावं दी, इगर्जेन जावं दी वा आनी खंयच्याय संगतींनी देवाचें राज जेजूचें राज ना. तें जेजूचें राज आसा, जेजून म्हणलें बरी तें तुमचें मोदें आसा, तुमचें विदरतें आसा. म्हणजे
एकल्याचो भावार्थ जावन आसा जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ जावन आसा तो देवाचें राज जेजूचें राज तें कोणेय मोडूंक जायना कित्याक तें आपणूंक मेळना हाताक नाश करूंक तें मेळना देसवाड करूंक मेळना कित्याक तें मनशाच्या काळजांत आसा देवाची भक्ती देवाचें आराधन आमी करता आनी देवाचेर आसो आमचो मोग तो मोग कोणेय देसवाड करूंक पाड करूंक जायना जावं पुरो कोणेय ह्या दिसांनी आमी पळयता जायते कडेन मागण्याच्या घराक धाड पडटा आनी कितें नाश करूंक पळयतात पूण हें सगळें परतून आमी बांदूंक जाता हें नाश केल्लें बांदूंक जाता पूण आमचो भावार्थ देवा तें आमचो आसो मोग तो कोणेय मोडूंक जायना कित्याक तो कोणाच्या हाताक मेळना तो आमच्या काळजांनी आसा देखून हो ल्हानसो फातर सगळी मुर्ती नाश करता पूण हो ल्हानसो फातर पर्वत जाता आनी सगळी पृथ्वी भरता तशेंच कितल्या मापान आमचो भावार्थ आसा तितल्या मापान ल्हानशा कणा तितलो भावार्थ जाल्यार जेजू म्हणले बरी तितलोच पुरो कित्याक तो सगळी पृथ्वी भरता सगळें आमचें जिवीत भरता आनी असलो भावार्थ आमचें तें आसा जाल्यार हें जेजूचें राज सदांच मुखारून वेतलें हाका अंत ना हें नाश जायना देसवाड करूंक जायना असलें राज आमचें तें आसूं दी आमच्या काळजांनी तें वाडोवन दी दिसान दीस म्हूण आमी मागया म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुझ्या तुझ्याने बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्व मानून घेऊ देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुझ्या मानाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र तेणी मोवळायेन मानून घे तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासोया वयशामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कोळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलीं ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितमे तुका वाकणता तारण मेळिल्ली तुजी परजा सरकार एका काळजान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवतां संगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती करता दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्वांनी संसार भरला तुज्या वैभवान वंसलकी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता तुका जय वंसलकी तुका जय जय बापा क्रोस तुम पवित्र
तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस स्मरण सुसूंकच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तो कादीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पावची. तेच परीन जेवण जाता आसतना एक कांच घेतली तुका नव्यान दिन मासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्च नव्या आनी ससणी खरराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Babarta sogut purgatoria. Gesù, तुझे मरण आम्ही समर्पता, तुझे पुनर्जीवन पर आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूडन रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आरमरी देवाची माये सांगाती सांजुजे ती सोपती भगेवन दमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सस्ताच्या सस्ताक. आमेन. आमच्या सुमयान शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगाता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकयल्ल्यां बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणलें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर नत्रेक दिलांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया.
देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळे सुवागी. म्हज्या भितर म्हाका फावना, पुढच्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Viviente buda, biyong di somya, anitano jivaga. Jivita sondo da indi somya, ani bukmo chitaba. Bapaची खुशी तुवे केले तुझे काम, अर्पण तुझो प्राण. सताराली स्पिरितान करू कारादान, भेटले सगळे त्राण. जिविताचे उदक पियोंक दी सौम्या, आनी तांदूळची पातळ. जिविताचो उंडो दयेंती सौम्या, आनी भुकमोची थांबय. तूं गोवाकर मातीत पडलोलो, मरण फळ दिलो. तूं जीवन पोण तुका पातयेलो, सासनाची येतलो. जिविताचे उदक पियोंक दी सौम्या, आनी तांदूळची पातळ. जिविताचो उंडो दयेंती सौम्या, आनी भुकमोची थांबय. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो घेवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुजे मोगाचे वेगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक केदीस आमकां निर्मूळ नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव, बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन.
वसुनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वेता तुका अर्घा देता, तुझे नाम गाता, माया मोगान नवजी येता. उस्वर तुझो पंगय मुजेर आता, सता वाटेन मेळटा काडून वेता. सोम्या वेता तुका अर्घा दिता, तुझे नाव गाता, माया मोगान भावची येता. मोगाळ पुत्रा सोवे आव्हान गोंय आशिर्वाद देवांका. Begin to stick with the rock, come to the ones who is one of the Lord. Papa, she will tell you, we will not mention the